but digitally rate transparency So तुमचे कोतान digital platform is not app. So it's a but it is a what So they that are is what I am asking. Yeah. तुमचे कोतान तुमका दाखयले कितें? ते मागीर तुमी कितें एग्री जाले? आम्ही कालूच परत ऑब्जेक्शन घातलं वी आर ऑपोजिंग दॅट सगळे असोसिएशन सब्जेक्ट आम्ही टॉप घातला इवन काल आम्ही सर मिटिंग अटेंड लागणार आमी मीटिंग सुद्दां आता कितें करूंक जाय तुका? आमकां येत ना तसं आमच्या digital transparency they are ready for that digitally but something like this like QR code ना डिजिटल QR कोड घालप. हो घातलो बरें मागीर Customers- तूं दर्या सांखळेच्यान दाबोळे एअरपोर्टाचेर गेलो तूं डबल लायत कशें ना पॉईंट टू पॉईंट रेट नोटिफाय करून पॉईंट टू म्हाका तुमकां कितें तुमी एग्री आहात पॉईंट तुमी एग्री आहात तुमकां जाय बारकोड ताजेर पॉईंट टू पॉईंट रेट पॉईंट टू पॉईंट आनी एप दी मरे सादी वॉट्सॅप करून धाडपाची गरज ओके ओके विजय आयज तुमकां दोन जाण मेळ्ळे फर्स्ट ऑफ ऑल दूदसागराचे ते लोक आनी आतां टॅक्सीवाले वॉट इज दे हाव तेणी तुमकां कितें सांगलें आनी तुवें तांकां कितें सांगलें? पळय कितें आहा गोंयांत सगळे गोंयचे धंद्याचेर जिवीत आपले जगतात अशे स्टेक होल्डर जे आहा ते सरकाराचेर खूश ना आनी सरकार तांकां टायम आनी एटेन्शन दिना. टॅक्सी पॉलिसी 4 वर्सां जाली सरकार करूंक शकना. आतां जर ते एग्री जायना एक कन्सेप्टाक जाल्यार दुसरो मिनिमम ऑर क्लोजस्ट पॉसिबल कन्सेप्ट कितें डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार ते कितें म्हणटात की बारकोडाचेर आमी येवन तयार आहा पॉयंट टू पॉयंट फेअर फिक्स कर. सो युनिफॉर्म टॅरीफ हाडपा खातीर सरकारान मिनिमम तरी करपाक लागूंक जाय ना. सरकार कांयच करना. एसेंब्ली येता ताचे 2 दीस पयलीं मिटींग घेता तुमकां आपयता फोटो मारता जालें आनी मागीर ते आमचे मनान येता आनी आमी बोवाळ मारतात. दॅट डजंट सॉल्व गोवाज प्रॉब्लेम. हांव तांकां सांगपाचो आनी एक 3 म्हयने वा 6 म्हयने जर गेल्ले आनी हें सोड म्हूण आमीच सरकार करता आनी मागीर करया म्हणटा. आतां म्हाका सांगूंक नाका कित्याक अजून मेरेन 1 वर्स तरी आहा आनी तांकां वगीर 1 वर्स कित्याक तिश्टावल्या आनी जर मदींच भलतें कितें हाडलें आनी तांकां फोंडान घालें जाल्यार तेंय नाका न्ही आमकां. ताजे खातीर वी वील टेक अप द इशू ऑन मिनिमम वॉट दे आर एग्रिएबल टू अँड वॉट द गव्हर्मेंट कॅन ब्रिंग देम टू. टॅक्सीचो इशू आता केन्ना म्हणून रिसॉल्व जालो तर कितली वर्सां जाली? क्वेश्चन हांवें मायसेल्फ तेच म्हणलां मरे ते एअर होस्टेसीन ते कितें सांगला से आता हे दूधसागराचे टॅक्सीवाले येयले आनी तेंचो लास्ट इयर सुद्दां इशू सेम प्रॉब्लम दूधसागराक आसा खूब कडेन पळय तेन्ना आज आमी इको टुरिजमाचो प्रश्न आहे ताजेर म्हणजे तो सप्लिमेंटरी आशिल्ली ताणें उलोवंक दिलें ना. इशू तो टुरिजमाच्या एक्सपेक्टेशन घेवया. थँक्यू.